Tante incertezze si spaventano. In questo tempo di pandemia ci siamo scoperti più piccoli, più fragili. Nonostante tanti meravigliosi progressi, lo si vede anche in campo medico. Quante malattie rare e ignote. Quando trovo nelle udienze persone, soprattutto bambini, e domando: ma è una malattia rara? Quante ne sono oggi? Quanta fatica stare dietro alle patologie, alle strutture di cura, a una sanità che sia davvero come deve essere per tutti. Potremmo scoraggiarci. Per questo abbiamo bisogno di conforto. Il cuore di Gesù batte per noi, rimando sempre quelle parole: coraggio, coraggio, non avete paura, io sono qui. Coraggio sorella, coraggio fratello, non abbatterti. Il Signore tuo Dio è più grande dei tuoi mali, ti prende per mano e ti accarezza, ti è vicino, è compassionevole, è tenero. Egli è il tuo conforto. We don't have our regular Sunday readings today because it's a feast that's important enough to take the place of Sunday. Today's the feast of the anniversary of the dedication of St. John Lateran, a basilica in Rome. Now, why is that so important? Hello, this is Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, which one newspaper called the Holy Father's Prayer Group. One of our goals is to pray for the Holy Father and his intentions, and today's feast is an important one for the Pope because the Lateran Basilica is the Pope's cathedral. Most people think St. Peter's Basilica is, but it isn't. The Lateran is. Yet our readings today show us that ultimately we are celebrating a church that is bigger than its buildings. In today's Gospel, Jesus speaks about his body as a temple, and in the second reading, St. Paul writes, "You are God's building. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?" Now that's a good thing to remember, not just on anniversaries like this, but every day. Just as we appreciate the beauty of church buildings where we can pray and encounter Jesus in the Blessed Sacrament, so we need to appreciate the fact that we are temples. And as we would never think of desecrating a church, so we should never think of desecrating ourselves or others. That's what we do when we sin. We take what is holy, ourselves and our bodies, and we treat them with disrespect. So the challenge today and every day is to be who you are, God's building, a temple of God.
Очевидí сори Haveta, Haveta, Haveta. Kushal kai suntos makati tolya. Haveta, Haveta, Haveta. Deva shimis masturun. Haveta, Haveta. Haveta, tu sos vart mojerka, tu visvashi mon koloi, tuja oči dograči, doin makavart takoi, Deva chevidi sori Haveta. Haveta, Haveta, Kushal kai suntos makati tolya. Haveta, 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 Deva shivis masturun. Haveta, Haveta, Haveta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येव कार्य आयचे मिसाची भेटेन तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता आसिफा कुलासो आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासता तशेंच दुसरे इंतेसो आमी भेटयता आमचे तरणाटे स्टेफनी लुकास आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन आमी मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात जुआंव सांतान फेर्नांडीस पिएदाद फेर्नांडीस फ्रांसिस्को मेंडीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन तांचे पासत मागुया आयज सायबिणीची भेट जाता रेंद्राबाट दाबोली ह्या समुदायाच्या दर एका घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया वेलंका फेर्नांडीस आयज आपली सर्जरी ताणें केल्या आपणा पासत मागूंक लायता ताका देवान बेगीनूच पेकोवणेचो हात लावंक ताचे पासत मागुया ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा लातरान महादोन देव मंदिराची आज परब करता म्हणटकूच आज किरीत भाशेन हें देव मंदीर आमी देवाक भेटयलेलें दर एका पवित्र सभेन आपआपल्या गोंयची देव मंदिरां देवाक भेटयलेलीं आसात आमचे फिरगोचींनी आमचे देव मंदीर आमी देवाक भेटयलां तर आमी सगळीं देवाची मंदिरां आमी दिसपोटी ह्या देवाचें मंदीर आमचें अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आनी बरे तरेन ह्या देव मंदिरा वरवीं दिशी आमी देवाक युक्त वेळार फावो तसले मानलेले जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्य सुदांच्या मरी सगळ्या दुदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन Soumya,
संसारी सर्वेस्परा देवा सोनिचाराया सर्पोद्वेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासा तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वागणटा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विचलोल्या जिव्या फातरांचे तुजे मोहिमेक एक सासनीक बिराड तूं तयार करताय. ह्या तुज्या आत्म्याची कृपा पवित्र सभेन दिसान दीस वाडय. हे परी सर्गीचे जेरुसलेम बांदून हाडचे खातीर तुजी विस्वाशी पोरसां वाडत वचूं. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूत चलयता सासणेच्या ससना. आमेन. इजकायल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेटी वाटेन आसलो. तर उदेती वाटेन देव मंदिराच्या उमरे पोंदाक तावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराच्या उजव्या कुशीन पडल्यान वेदीचे दोकीनी वाटेन व्हांवताले. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तोरीच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवताल्या ते उदेती वाटेन भायर सरले असले भायले दारवट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवन सूट दवरून उदेती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या कुमरेक पावलें. दुसरे 1000 हात ताणें मेजलीं आनी म्हाका नव्यान वाटेवेल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोपराक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका वाटेवेल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावलें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें कित्याक व्हाळ चोडून खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलां मूं? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेती वाटेन व्हांवून आब्रामा आनी दर्या पर्यान पावता.
हे दोर्यांत पावतोच दोर्याचें उदक गोड कोत्ता आनी जुय जुय ही नोत पावता थंय जिवी रोजना जिवी उत्तोली आनी जायतीं मासलीं आसतलीं कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोत व्हांवता थंयसर सुबा जिवीत उपजता. नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसाचीं फळां दिसतात तसलीं झाडां जातलीं. तांचे पानां कदींच पावची नात आनी तांचीं फळां कमी जावची नात. म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांकां नवीं फळां जातलीं कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यात. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक वापरतलीं. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब दोलबाराचो सोर्बेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो ओतून म्हणुया. दोलबाराचो सोर्बेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो तो आमचें बळ. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कापल्यार कापूं दोंगोल कोर दोर्यांत उमटून पडूं हांव हालचो ना. जबाब दोलबाराचो सोर्बेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटा. व्हांवती उदकां एक नदी. बोव वत्या सोर्बेस्पोराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जो ठिकाण केला शारा मदें तो तें शार हालयत कशें. जबाब दोलबाराचो सोर्बेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबाराचो सोर्बेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सोर्बेस्पोराची कर्तुत्वां. ताणें प्रितुमेचेर केलीं अजापां. जबाब दोलबाराचो सोर्बेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसल्या गेलो. देव मंदिरांत बैल शेडयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोर्याची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेडयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेदना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां परतीपाड केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. The zeal for my father's house lasts in my heart. म्हज्या बापायच्या घरा खातीर म्हजें काळीज लासता. आनी बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत हेंच आमी पळयता. लातेरान देव मंदिराची परब आज आमी समोरुमतना
आयचें शुभ वर्तमान आमकां देव मंदिराचें म्हत्व कितें आनी ताचें आमच्या जिवितांत कितें बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक म्हत्व आसा तें आमकां उदाहरण दिता. देव मंदिरांत जेजू जेन्ना गेलो तेन्ना ताणें थंयसर एक वेपाराचो धंदो चलयतात तें पळयलें आनी हें पळोवन जेजू तिडलो. ताणें सैती केली एका दर्येची राजू म्हणटा आमी ताका, ताची एक सैती केली आनी ती घेवन सगल्यांक बळोवन ताणें भायर धाडलें. तांचे मांड उमतिले आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या बापायचें घर एक वेपाराचें घर केलें. हें पळोवन बाबा भयणीनो तो सगलोच बाबा भयण तांचेर तिडलो. पयले फावटी आमकां मेळटा जेजू रागाबरीत जावन दुसऱ्यांक मारता पळय तें. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासता अशें बरयलेलें आसा तें शिसांक त्या वेळार उगडास आयलो. बाबा भयणीनो दर एकले आमी देवाच्या मंदिराची ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमी जावन आसा देवाची मंदिरां. भाग्यून पावलो म्हणटा आमी सगलीं जावन आसा देवाचें मंदीर, कित्याक आमकां देव ह्या संवसारांत रचता तेन्ना अदीक आनी अदीक पवित्रपणान जियोंक तो आमकां आपयता. हें देव मंदीर आमच्या काळजान आसा तेन्ना आमी आमचें अंतस्करण दिसभर तपासून गरज. जायते फावटी आमी जियेता दुसऱ्या ओन बाबार्थ्या परी. आमकां कांय जावंक ना, पातकी जिवीत ना, वा आमच्या जिवितांत शेळेमोळे आयल्या व दुसरे हेर सगळे अडचणी येतात तेन्ना आमी देवाक सांडून दिता. आमी दुसऱ्याच मार्गार वेता. देव नासलेल्या परी आमी जियेता. सगळे गिरेस्कायेक लबदून सगळे आसा ते आमचे लागीं आमचे म्हूण ह्या आशेन आमी जियेता तेन्ना आमकां देव उगडास करता. कित्याक मालाकी प्रवाद्यान 3ऱ्या वेस्वरांत पयलें ते 4 वडीन आमकां मेळटा. ताणें आपल्या पुतांक, लेवीच्या पुतांक नितोड आनी निर्मोळ करूंक, भांगार आनी रुप्या सारकें तांकां नितोड जावंक ताणें तांकां येवजिलें आनी हें करूंक देवान प्रयत्न केलो. बाबा भयणीनो, आमकांय देव दर दिसाक आमच्या जिवितांत नितोड आनी निर्मोळ करूंक आपल्या उतरा वरवीं उलो मारता. इतलेंच न्हय, मिसाचे भेटेंत आमकां आपुणूच ह्या आल्तारार वेदीर येवन हाजीर जाता. देवाचें मंदीर आमी जाल्यार बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत कितें करूंक गरज आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक. गरज आमी हें देव मंदीर आमचें नितोड निर्मोळ दवरूंक. गरज आमी देवाक जाय ते भाशेन देवाचें राज हाडूंक आमी वावरूंक. ह्यो 3 वस्तू आमी तर केल्यो जाल्यार आमच्या जिवितांत सुफोड आमकां जिवीत जिवंकूच न्हय, पूण दुसऱ्यांकूय आमी अदीक बरो समाज घडोवन हाडूंक आमी पावतले. जिवितांत दर दिसाक देव आमचे लागीं उलयता तेन्ना आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमी प्रयत्न करुया. दर दिसाक आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवंक देवाचें मंदीर आसा, हेंच देवाचें मंदीर नितळ निर्मळ सांबाळूंक आमी वावरुया. आनी दर दिसाक आमच्या जिवितांत येतले सगळे प्रश्न देवाक मानतात. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी चलूंक जाय म्हूण आमचें जिवीत सारुया. हें आमी करता तेन्ना खरेंच जेजू भाशेन आमी आमचें जिवीत बापाच्या जिविताक आमी समर्पण करून आमचें जिवीत सारतले. आमी आमचें जिवीत आमचें हें जिवीत जावन आसा बापायन दिल्लें एक देणें कशें आमी दिसपोटी जियेतले. तुजें घर बापाच्या मोगान लासलें असलें आमचें जिवीत जातलें. आमचें जिवीत दर दिसाक ह्याच मोगान लासूंक आनी बापान जी आमचें सगळें येवजण पाठयल्या तेच येवजणे प्रमाणे आमी जिवन सगल्यांक आमकां हें सर्गीचें सूख फावो करूंक म्हूण आनी सर्गीचें राज विस्तारूंक आमी पावूंक ह्या मिसांत न्हय, पूण दर दिसाक कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. निर्मोल पेटून सोर्याची सोम्या जेजून ती घडलोली ताचे कोण आपले मास्रोगो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्याक एकवट करून जेजू बोले आमच्या काळजाची भेट करता. बापा मानून घे काने तुझ्या
मोशा भाऊ भयणे मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या दोयार बापा आमची बेटोणी मानून घे आनी हे सुवातेर संस्कारांची कृपा आनी आमच्या मागण्याचें फळ आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळोवचें कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कार्यान सूत आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजें गोर प्रार्थनाचें गोर तूं बिराड करून रावताय आनी उगडी तुदारपणान तुज्या भक्तांक सुबाम देण्यांनी निरोंतरी भरताय. हे पुरी तुका मानता तसले जिणेची पोरजोडान फांकते तुज्या पवित्र आत्म्याचे सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजे मोहिमेचें जिवे मंदीर मातये फातराच्या मंदिरान तुजे विचलोले पोरचेक पवित्र सोबेक तूं जमयताय आनी तांबोनासतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पोतिनीक हिशोब नासतल्या भुरग्यांनी संतोश बरीत जाल्ले आवयक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी खोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोटपोर गोटुया, तुझ्या कुसानी पुनोची गोटपोणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर चोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्या समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून सूर काडीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याची सुबोरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव मंदिर आमी दिसपोटी जावंक जेसून आमकां बोगसण्याचें मन शिकयलां. हेंच मनान धरून अदीक आनी अदीक आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिवन पवित्रपणान जिवंक आमकां जेजूची कृपा मागून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा दवरून दितांक म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे जे पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
राहतुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारांत जियेतली तुजे पवित्र सोबीक सर्गीच्या जेरुसल्याची तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय. ह्या संवसारांत वांटो घेवन तुजे कृपेचे मोंदी जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयज सायबिणीची भेट जातली रेंद्रा भाट ह्या समुदायांत आवर लेडी ऑफ अलंकानी सुरू जातली देरियल डिसोसा आनी मागणी जातलें फ्रांसिस्को गामा सांजेच्या 6:30 वाजता. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वाट करतोल्यांक वचूया, दुस्मानांक वेग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया, एकाळीस मोनान चोलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.